soglia porsan koroya devaci koti krismita nolengi prutsungaya Polnesvora wakana Shekan shekti dumevoi Deva sorti tangaya Soglia porsan koroya Devaci koti krismita Polnesvora shamana Gita gayonang gora Ulkarat ng dewache Urgot kataron tashe Soglia porsan koroya Devaci koti krismita तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या पयल्या दिसाक सान फ्रांसीस शावियर हाचे नोवेनाच्या आनी आयच्या मिसांत आमी भाग घेतना पयली सुवातेर सगल्या आमच्या दुयेंत आसलेल्या भाव भयणांचो आमी उगडास करता उदीक जाल्यार जीं आमचीं भाव भयणी कोवीड पिडेंत आसात देवान तांकां सान फ्रांसीस शावियर आमचो गोंयचो सायब वो आमचो आस्कारी हाच्या मागण्यांतल्यान तांकां पिकोवणी फाव करूंक आयच्या मिसांत आमी मागतले हांव हें खरीत इंतें सांवा बरी भलायकेक मागता हांव बातिस्ता आगियर सगल्या ओतमे पासत बातिस्ता आगियर हाच्या कुटुंबांतले लग्न दिसाच्या उगडास करता हांव आनी देवाक दिन वाचता हांव एलिस्टन आनीक विनिथा खरीत आमी तें सांग घेता हांव स्पेशल इंटेंशन डायगो लोरेंको जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता वायोलाता हॉर्ता आनी ओतमे पासून मागून घेता हांव कायतानो पेगादो बापाचे आनी पुताचे आनी पयत ओतमेचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आयचो विशय आमच्या मुखार दवरलेलो आसा बाय प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज टू ऑल सेंट फ्रांसीस झेवियर बो विटनस टू जिजस सगल्यांक देवाची बरी खबर परगटून फ्रांसीस शावियर आमकां एक साक्षीदार हे दिसाक मोगाल इश्टांदो आमी उगडास करता आनी सांता भोगतांचो उदीक जाल्यार सांत आंद्रो दांगलाक हो मार्तीर आनी ताचे संगाती ते जावन आसले आमकां साक्षीदार आपल्या जिवितांतले आपलें जिवीत तांणी देवाक भेटयलें आनी मार्तीरपणान आमकां साक्षी जाले हेंच बलिदानान आमी भाग घेतना देवा लागीं मागून घेवया आवय बापूय भुरगीं आमी समेस्त जेजूचीं साक्षीदारां जावंक हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमची अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातकी सोर पयदा देवाक आनी तुमकां बा भयणनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत पांयती सदांच कोरमळीक सगल्या दिवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार दिव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनत्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर सुमिया काकूत खोर सुमिया काकूत खोर
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे मोगाल बापा, संत आंद्रू दांगलाक आनी ताचे संगाती राष्ट्रांनी भावार्था खातीर कोस सोंसून आनी मोरो पर्यंत भावार्थाक तीर रावन संवसाराचेर जोईत व्हेले. ते दिसाचो आमी भक्तीन उगडास करता. तांचे जोईत सोतोसान समरून तांची देख घेवंक भावार्थाची तीर रावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जिवावान नदर मारली आनी एक धवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकुट आनी हातान धारीचो एक विलो आसलो. ताणें आनी एक देवदूताक मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लूं, कारण लुवेचो वेळ पावला आनी पीक तयार जालें. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसलोच धारेचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोल्या आनी एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें धारीचो विळो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो धारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाखीवेलो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो, संवसाराचे दाखवेलीचो दाखो कातरलो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या घाणेंत घातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रितोमेची मुनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. सगळीं बरोबर म्हणुया. प्रितोमेची मुनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, प्रितोमेची मुनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगून उल्हासान सगलो संवसार. खूब बोल्ल्या दर्या सागर आनिकूय दी ताचो गुणगुण. जबाब, प्रितोमेची मुनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. फळां सोयत पिकाळ जमीन, बुकेती आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटा खुशाल बरीत. जबाब, प्रितोमेची मुनसुबी सर्वेस्पर करूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचें सवें आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी निटयलां म्हणून सांगतल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातराचो फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सारकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागचे सुमाराक कसली कुणां जातल्यो? ताणें म्हणलें,
तुमकां कोणीय फुटूय जावंक चूत रायन रावात. तर जायती जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काल लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताच्या फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजान आनी बंदाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर तांणी तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उपरासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकामां जातलीं. वोशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंत्रोलार भिरांकूल घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका ख्रिस्त. मोगाल इश्टंदो, हे पयले दिसाक नोवेनाच्या इगोर्जमात आमकां सान आंद्रू दांगलाक आनी ताचे सांगाती हाचेरूय लक्ष घालूंक उस्कायता. एक भिरांकूल मार्तीरपण ताणें सोंसलें आनी ताचो इतिहास असो आसा. व्हिएतनाम हे शेंकडे 16 ते 19 हे 4 शेंकड्यांनी 1,30,000 क्रिस्तांव लोकांक जिवेशी मारता. हे लोकांनी आपल्या भावार्था पासत ती साक्षीदारां जालीं. पूण जेन्ना 20 शेंकडो येता, संवसाराक कोणेंच पडूंक नासलें तसलें मार्तीरपण ह्या व्हिएतनाम लोकांचेर लुटून येता. कसलें तें? हे शेंकड्यांत 170 लोकांक तो थंयचो राजा सरकार जिवेशी मारता आनी ते म्हणटा अशें बरयता, द वर्स्ट मार्टरडम. तांकां कातरून जिवेशी लासून थोड्यांक गुमटी कातरून मारलेले हे 170 मार्तीर भाव भयणी. तातूंत कोण आसले? तातूंत आसले 8 बिस्म साहेब, 50 पाद्री आनी 50 लौकीक laymen and women. मोगाल इश्टंदो, हाकाच लागून आज इगोर्जमात हेच भोगताक सांत आंद्रू दांगलाक आनी ताचे सांगाताक पोप जॉन पॉल II हांणी कॅननायज केले आनी आमकां एक साक्षीदार विटनसीस कशे दवरले. कित्याक जायत मोगाल इश्टंदो, ह्या गांवांनी इतल्या लोकांनी आपलो जीव दिलो कित्याक तांणी जेजूचो मोग ओळखून घेतलो. ही ल्हान सुपुल्लीं भुरगींक लेगीत तांकां जिवेशी मरण आयलें. तांच्या काळजांनी तांच्या आवय बापायनी हेच जेजू क्रिस्ताची खबर घातली. तांणी ओळख आपल्या काळजांत सांबाळली, ही गोडसाण चाखली आनी जेन्ना मरण येता, मार्तीरपण येता, ती धांवूंक ना, फुडो करून तेच देवाची साक्षी जाली. फ्रांसीस शावियर आमचो गोंयचो साहेब असलोच आनीक साक्षीदार आमच्या भारतांत आनी ओदीक जाल्यार आमकां सगल्यांक गोंयकारांक. पयलो आमी अशें म्हणूंक जाता, फ्रांसीस वॉज अ रिलक्टंट डिसायपल ऑफ जीजस. ताचें मन, ताचें काळीज क्रिस्ता सवे ओडोन आसलें. पूण जे मेरेन तो जेजूक ओळखूंक पावता, न्हय भायल्यान पूण ताच्या काळजांतले खोलायेंतल्यान तो आपलेंच काळीज जेजूक भेटयता, तेन्ना हो भक्त, हो फ्रांसीस शावियर सावरोना. तो सावरोना, तो लोकांच्या आनी परदेच्या क्रिस्ताच्या मोगान पिसो जाता आनी होच उजो घेवन, हें आख्तें घेवन आपलो गांव घरा सोडून आमच्या गोंय पेडे करता. अशें इतिहास बरयता, जेन्ना फ्रांसीस शावियर
7 एप्रिलाच्या 1541 वर्साक हे व्हडले आगबोटीर बसून गोंया येवपाची यात्रा सुरू करता, वियोज सुरू करता. तेच बोटीन आसलेलो नवो गव्हर्नदोर गोंयचो मार्तीन आल्फोन्सो दी सोजा. आनी ताणें फ्रांसीस शावेराक एक तोरणो पाद्री ताका सांगलें, तूं म्हजे बरोबर जेवंक ये, तुका जेवण बेस बरें आसतलें, न्हिदूंक बरें, पांघरूंक बरें कपडे आसतले. पूण फ्रांसीस शावेर हें सगळें सोडून ते आगबोटींतल्यान पेल्याची सेवा करता. जी दुयेंत आसली, जी घाय पडटाले, जे बुकेन ओलवळटाले, तांचे तो आख्खें 1 वर्स आनी 1 म्हयनो हेच बोटीचेर सेवा करता. ही यात्रा मोगाल इश्टांदो जी सुरू जाल्ली 7 एप्रील 1541, 6 मे 1542 ते गोंया पावता. फ्रांसीस शावेर मोगाल इश्टांदो आमकां जालो देवाचो साक्षीदार. जो मोग ताणें आपणायलो तोच मोग ताच्या काळजांतल्यान तो दुसऱ्यांक वांटा. न्हू एक नेम कायदो तें सगळें वडपण, सगळी ग्रेसकाय तो फाटीं दवरता. पूण जेजूच्या मोगान तो गोल जाता. कोणूच ताका थांबोवंक जायना. तो दावी गोंयकारांची पयली पिळगेची तो सेवा करूंक लागता. शेवटाक मोगाल इश्टांदो आज आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमचो गोंयचो साहेब पयलेच फावटी एक गोंयचे भुमिकेचेर तांणी पांय दवरले, सगळेच ताका आठवेस दिसले. तांणी आमच्या गोंयांक कितें वांटलें पयलें. आपल्यो पदव्यो तो घेवन आयलोलो, बेसपाच्या पॅलेसार तो गेलो, पूण तो खेड्या वस्तूंनी गांवांनी रावून पयली वस्त, पयली बुनयाद, पयलो फोलेर तो जालो आमच्या भुरग्यांक देवाची शिकोवणेचो. ताणें दुसऱ्यो व्हडल्यो वस्तू पयल्यो करूंक ना. पयल्यो वस्तू म्हणजे देव कोण तो, देवाची शिकोवण, पयत पुस्तक, दोतोन ह्यो वस्तू ताणें भुरग्यांच्या आवय बापाच्या काळजांनी वोंपल्यो. कितलेच फावटी आमी आयकलां, गांवांनी भोंवून आपल्या हातान पयत पुस्तक घेवन, एक कापीन घेवन भुरग्यांक जमा करतालो. आनी असली खावड देवाच्या उतराची, दोतोनीची, देवाच्या मोगाची, देवाच्या राजाची तो ते भुरग्यांक आनी आवय बापायक वांटतालो. हीच भावार्थाची बुनयाद ह्या आमच्या गोंयच्या साहेबान आमचे गोंयचे भुमिकेचेर पयली दवरली. आनी हाकाच लागून हें आमकां व्हडलें भाग दर गोंयकाराक, दर भारताच्या नागरिकाक आनी आम्हा सोमेस्तांक. आमी सदांच म्हणटा आमचो भावार्थ ह्या गोंयच्या साहेबाचो, आनी खरेंच हेंच तें आमकां शिकोवन हो कॅटेकिजम, पयत पुस्तक, देवाची ओळख हें ताणें आमच्या भुरग्यांच्या, आमच्या आवय बापायच्या काळजांनी वोंपलें. आनी हेकाच लागून तो जालो द प्रोक्लेमिंग द गूड न्यूज अँड बिकमिंग अ डिसायपल, अ विटनस टू जीजस. हे पयले दिसाक मोगाल इश्टांदो आमी कितें मागतले? उदीक जाल्यार आमी जीं परदेसान जियेता, फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर एकूच गोडी नदर मारुया. आनी जें तेणें पयलें केलें तेंच आमी करता काय. ताणें पयलें केलें आमच्या भुरग्यांक देवाची ओळख दिवंक, तांच्या हातांनी पयत पुस्तक घालूंक, तांकां दोतोन शिकोवंक. आज मोगाल इश्टांदो काळ बदलले, शेंकडे सोंपले, उदरगत जाल्ली आसा. वी आर इन द मॉडर्न टायम्स. आमच्या भुरग्यांक तूं एक आवय बापूय तांकां कितें मुडावें दिता?
तांच्या बुन्यादीक तुवें कसलें सारें घालता? तुमच्या भुरग्यांक तुमी देवाची ओळख दिता वो संवसारची ओळख दिता? तुमच्या भुरग्यांच्या हातांनी एक पॉयत पुस्तकां घालता वो दुसऱ्यो वस्तू आमी घालता? तुमी ताका दोतोवन शिंगयता वो तुमीच पयलीं दोतोवन नॉको? आमी आज मोगाल इश्टांनो हेंच मागून घेवया. ही जबाबदारी दर एका आवय बापायची, दर एका तरणाट्याची आनी आमच्या भुरग्यांची. ही आमच्या भुरग्यांनी हो घास मारून आपल्या काळजांनी सांबाळूंक जाय. आज मोगाल इश्टांनो आमकां सगल्यांची जाणवाय आनी ओळख आसता, पूण देवाची सारकीच ओळख आमकां ना. आमच्याच भावार्थाची आमकां ओळख ना. आमची दोतोवन आमी सारकी नको. आमी म्हणटा हांगासर कॅटकिजम जायना आनी दुसऱ्यांक ब्लेम करता. पूण हांव एक आवय बापूय म्हज्या भुरग्यांक दर दिसाक दर वेळार एक घडी भितर जस्ट 5 minutes ऑफ द डे, 5 minutes बायबला वयलें कितें शिकयतलें हांव. इज देयर बायबल रिडींग टायम? व्हडलो प्रश्न मोगाल इश्टांनो आमी आमकांच घालूंक जाय. फ्रांसीस शावियर जोरोन कोबार जालो आनी हेकाच लागून गोंयभर कानारा, जपान, मालाकाव वो दुसऱ्या गांवांनी हीच बुन्याद तांणी शिंपडायली. हे पयले दिसाक मोगाल इश्टांनो आनी सगल्या नोवेनांनी आमी खरीत हेतू दवरलेलो आसा आमच्या गोंय पासत मागूंक. आनी कितें आमी मागता? गोंयकारां पासत आनी आमचे गोंयचे पासत. जेन्ना फ्रांसीस शावेर पयलोच पावटी 1542 वर्साक आमचे गोंय भुमिकेचेर पांय दवरले, हें 8वें तरेचें गोंय अशें बरोवन दवरलेलें आसा. ताणें म्हणलें हांगा वेलो वारो सितोल, गांव सोबीत, सुंदर झाडांनी आनी दोंगरांनी नेटयलेलो. हें गोंय सांबाळूंक हें आमी सगल्या नव्यानांतल्यान मागतले. आज मोगाल इश्टांडो हे शेंकडे कोबार जाताना तेंच गोंय आनी उरोंक ना हें आमी सगळे जाणा. आमचें गोंय हे दिसांनी हे काळार काळें जायत वेता. आमचें गोंय रोगतांनी भरता. आमचे गोंयचे फांटे टिंटे केल्ले आसा हें आमकां हे दिसांनी दिसून येता. आनी आमची गोंयकार भाव भयणी जीं गोंय आसा हे दिसांनी ल्हान चुपलीं भुरगीं लेगीत रस्त्यार येता आमचें गोंय सांबाळूंक. जे आमी परदेसान आसा आमी कितें करतले? पयले सुवातेर होच तेंको आमच्या मागण्यांतल्यान आमी दवरचो. देवान तांकां सांबाळूंक जे वावर ती सोशल सेवा करता देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक. हे पिडेंतल्यान लेगीत ती फुडें सरता. कित्याक कोणाच्यान पळोवंक जायना हें निसणटोन हें सोबीत गोंयचें. तो दर दिसाक मोगाल इश्टांनो आमी तांचे पासत मागुया हे आमच्या अधिकारी आनी सरकारा पासत जे आपस्वार्थीपणान हे आमचे गोंयचें काळीज पिंजता. मागुया आमच्या लोकां पासत तांणी शांतपणान काळजी घेवन आनी देवाचेर भावार्थ धरून ही फुडारीपण व्हरचें. तांचो हे मिसांतल्यान आमी उगडास करुया. आनी शेवटाक मोगाल इश्टांनो फ्रांसीस शावेर आमचो भक्तिवंत आमच्या कुटुंबाचेर आमकां आस्कारितो. मागून घेवया सगल्या आमच्या भाव भयण्यांक खीर भाशेन जे कोवीड पिडेंत आसा हो वसो वाडटा आसतना जायती आमची गोंयकार भाव भयणी तरेतरेच्या गांवांनी युकेंत वा दुसऱ्या देशांनी तांकां हो वसो लागलेलो आसा. आमचो भक्तिवंत तांकां सांबाळटलो म्हूण आमकां काळजी आसा. पूण हेच मिसांतल्यान तांचे पासत मागून घेवया.
बोळींतल्या दातू मोरे इस्वराक सोडलें देणे जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे दोरयाच्या उदका भितर वेळेचे प्रेमे भितर राजांच्या तेऱ्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे जेसूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजे म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधर देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पोयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव पवित्र बापा, तुज्या बाग्योंत रॉकस्टारांचो एंड्रू डंगलाक आनी ताच्या सांगात्यांचो आज आमी उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पीत हांव. ती तूं दोयेल्ल्यान मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजे नांव उच्चारूंक तुका साक्षी दिवंक हे बलिदाना वरवीं आमकांय गोठाय दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचें सवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केलें सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्योंत एंड्रू डंगलाक आनी ताचे सांगाती जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वावरून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे वस्कोतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोल सुपुर्णायेन परजोलताय. देखून सर्गींच्या दिवदूतां संगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 गलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापाक तोरस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खालज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खालज. नवेन ससनीक कोराची हें रगत पातकांचें बॉक्स सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासक करात.
बावरताचो घूट पोरगोठुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोरणाचो पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुर्डो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप डेक्लेन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनरुज्जीवनपणाचो बरफूच धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर तांकां तुजे इश्ट गोती मेल्ले सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पोलूंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दोया कर आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगाती बागेन दोन दुतां आनी सर्व करीत तुका मनवले ते सगळ्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदीदार बापा सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन आमच्या सुंदराची यज्ञा मनान धरुया बाबार्थाची मागणी जेजून दिल्ली आसा त्याच बाबार्थान बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं तुजे रायज आमकां येवं तुजे गोशी स्वर्गा जाता तुजें संवसारान जावं आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात खामगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोळे करून जिवितान सोवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेनेक आमी बरवशान ओत रेखता तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरकातांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांटा आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर बवार्थाचेर देश्ट घाल तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक आमेन सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आमेन क्रिस्ताचें रगत आमेन spiritual communion magne mogala Jesu हांव सोत म्हणटा तूं खरेंच बो पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेता
पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तोरिये म्हज्या काळजान. तूं म्हजें काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. पवित्र आत्म्या देवून ये सुरकी किरणा फांकोयते तुजो उजवाड घालीते तुजो उजवाड घालीते ये दुर्बळांच्या बापा Wardanan dinara Ye kalta jauh suara Ye kalta jauh suara Boboria bus wondara Otmia jadu lopaunya Bolia shitol visavya Bolia shitol visavya Ye durbolancha bapa Ye wardanan dinara Ye kaltan jauh suara Ye kaltan jauh suara Pratunha. Surbolist and Bo Mogal Deva. Kursaचे गोठाची जनवाय तुजे रोग शास्त्रांत उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनाची गोठाय हे संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सुबेंत सोमेस मनशाची सुनवणे खातीर सगळे हुर्बेन व्हरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां सगल्यांक दिनवासता आयच्या पयल्या दिसाचे नोवेनांत भाग घेतले म्हणून फाल्यां दुसरो दीस आमी सवांक जातलें आनी सगळीं नोवेनां आमी करतले सगळीं मिसां 6 वाजता जातलीं. उपकार मागतलो दुसऱ्यांकूय तुमी गोमयचे तुमचे इश्ट मित्रां आसा फामिली आसा आख्ख्या युकेंत ओ भायर एक तांकां संदी मेवतली कोंकणींतल्यान मीस आयकूंक आनी नोवेनांत भाग घेवंक. कोणाकूय हांवें टॅक्स्ट धाडूंक जाय ओ लिंक धाडूंक जाय म्हाका तुमी तुमचो नंबर धाडचो. पूण तुमी जेन्ना तुमकां टॅक्स्ट येता दुसऱ्यांकूय तुमी गोमयचें आनी ह्या नोवेना वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर आसूंक आमी मागतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्मो तुमचेर
आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार. San Francisco Xaviera, ora cura, ratis amcia mogan, la storia, besanga saiba, desargoinja. Sambalum sodanka gopand tuja besangal saiba desargoinja Sambal